सड्यार किर्लपाल दाबाळ चिऱ्यांचे खणीचेर काम करपी एका भायल्या कामगाराची कूड मेळ्ळ्या। ताची कूड रक्तान माखिल्ली। बुधवारा राती 11 ते बिरेस्तारा मध्यान राती एकाचे मजगती खून जाला आसूय असो अदमास पुलीस उक्तायतात। भुतो गांवकार आनी त्या कामगाराची झगडी जाल्ली अशें पुलीस सांगतात। हे फाटभुंयेर पुलिसांनी थळावो भुतो गांवकाराक अटक केल्या। We have lodged a complaint on behalf of state against unknown person for committing murder of a male person at Sadyar Kirlapal Dabal. The incident has taken place late at night during the midnight, and on receipt of information we rushed to the spot. The deceased was found in the pool of blood. We have immediately shifted the body to the morgue, and during the course of investigation it came to light that the deceased was assaulted by an accused, namely Bhutto Shankar Gaonkar. There was a verbal argument, and subsequently it led to a serious quarrel which led to the death of the deceased. The accused has been arrested under the above crime, and investigation is in progress. मडगांवची कलेक्टरेट बिल्डिंग बांदतना सरकारी पैशाची वाट लायल्या म्हणपाची खर टिका मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केल्या। 56 कोटीची कलेक्टरेट बिल्डिंग 141 कोटींचेर पावल्या। मडगांव कदंब बस स्टँडा लागसार बांदिल्ले बिल्डिंगेची पळोवणी केल्या उपरांत पर्रीकारांनी टिका केली। ही बिल्डिंग बांदतना कसलेंच प्लॅनिंग नाशिल्ल्यान बरोच घुसपागोंदळ जाला आसूय असो दुबावूय मुख्यमंत्र्यान उक्तायला। There is financial wastage and total lack of application of mind using public funds appropriately. At this stage, I have not seen a case where I can directly pinpoint a financial irregularity, but I can definitely pinpoint financial wastage. That means lack of application. See, the worst part is everything was thought afterwards. Even while tender was going on, the detailed drawing, working drawings, I don't think were ready. So let me complete this. I will concentrate because these are huge money, and KTC can happen on its own. But I don't want a plan where there will be further concentration of vehicle coming in, because we have kept it on hold. This we are completing. बुधवारा दनपारा सावन बिरेस्तारा सकाळी मेरेन अर्दे वास्को शार काळखांत उरलें। एमपीटीच्या कॉन्ट्रॅक्टरान लायटीच्यो जमनी पोंच्यो केबली तोडिल्ल्यान लायट गेली। खंय कितें जालें तें कळपाकूच वीज खात्याक 3 सांज जाली। निमणी लायट बिरेस्तारा सकाळीं आयली। एमपीटीच्या कॉन्ट्रॅक्टरा आड वीज खात्यान मुरगांव पुलिशे कडेन कागाळ केल्या। लायट जाग्यार घालपाचें काम रातभर चलतालें। कितें खबर आसा कित्याक लागून लायट बीन गेल्या आनी केन्ना गेल्या ती बीन? 2 गेल्या लायट मात्र दनपारा। हां दनपारा। आणि आम्ही ते इलेक्ट्रिकच्या डिपार्टमेंटाक विचारले तर सांगू लागले केबल गेला म्हणून सांगू लागले। खंयसर कट जाला बीन म्हणून? एमपीटी कडे भितूर। आणि कितें सांगला केन्ना येतली लायट बीन म्हणून? येतले 8 वाजता येतली म्हटलेली, तरी लायट काय येवंक नाही। आणि आता कितें मागीर परत बीन तुमी कॉन्टॅक्ट केला कितें? ना, मागीर आमी आमच्या हिचेरच चालू करून दवरली आमची लायट। दिसभर गिरायक काय ना? दिसभर काय गिरायक ना आमकां। काल म्हाका दिसता 2 सुमार एमपीटीच्या भितर कॉन्ट्रॅक्टर त्यांचा कॉन्ट्रॅक्ट काम करताना आमचे अंडरग्राउंड केबल्स आहा ते 3 ते 4 केबल त्यांनी डिस्ट्रॉय केले। म्हणजे मशिनान एक्सकवेट करताना आमचो मनीस तरी तेंच्यांनी आपोवपा जाय आसलो। तांकां जर आमचे सबस्टेशन आमकां खबर आहा जाल्यार आमचो मनीस आपोवन लायनीचे जर विचारलें जाल्यार तो ताका गायड करपाचो। तेंच्यांनी डायरेक्ट काम चालू केलें, मशीन लायलें, केबल तोडले, केबल तुटल्या बरोबर लायट गेली। आमचे मनीस राती 9 जायसर म्हाका रिपोर्ट करीत आहा की खंय तो फॉल्ट मेळना आनी एमपीटीनसनूय आमकां कोण सांगिना। लास्टाक कशें तरी आमचो इंजिनियर संजीव म्हणून आहा ताका ते कळ्ळें फॉल्ट, आनी हांगा येवन पळयताले हांवें केबल तोडलेले। त्याच्या उपरांत आमची एक्शन चालू जाली, पण कशें तरी करून आमी राती भितर तें काम करून सकाळीं म्हाका दिसता 8 कितें तरी लायट परत रिस्टोर जालें। 7:55 लायट येयला। तेच्या मदीं इतली खास्तीक जाली, आमी तेंचे त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर पासून पुलीस कंप्लेंट केल्ली आहा रातच्या। आमचो इंजिनियर एकटो वचून कंप्लेंट केला, आनी तेचेर डेफिनेटली एक्शन जावपाक जाय। हांव कलेक्टराक फोन केल्लो, कलेक्टरान डिवायस पीक सांगलेलें, आनी राती पुलीस स्टेशनार हांव फूल टायम तेंच्या वांगडा फॉलोअप करतालो। म्हाका दिसता तेचेर एक्शन घेवपाकूच जाय, कारण कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून तो येयल्या नंतर तेचें काम, तेची जबाबदारी आपल्या इंजिनियरांक एमपीटीच्या प्लस आमच्या PWD किंवा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट हेंच्या लायन्स भितरल्यान जर वयता जाल्यार तेणी थंय विचारपाक जाय, कित्याक ते सगळे
वास्कोकारांक 50% ऑफ वास्को म्हाका खबर आहा रातभर काळखान आहले. भाजपा 2014चे लोकसभा वेंचणुकेचे तयारेक लागला. UPA सरकारान FDIक मान्यताय दिल्ल्यान आनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याचेर भाजपान जागृताय मोहीम सुरू केल्या. मडगांव भाजपान धरणे धरले. ह्या वेळार भाजपाचो खासदार शाहनवाज हुसेनान UPAची कर्म वयर काढली. तो म्हणटा UPAचे घटक पक्षूच FDIक विरोध करतात. किसी भी शर्त पर भारतीय जनता पार्टी FDI को आने नहीं देगी. ये सरकार सही में किसी साहब ने मराठी में और कोंकणी में मैं बोल नहीं सकता लेकिन मैं समझता जरूर, क्योंकि इतने दिन से साथ रहने का कि इन्होंने कहा जब तक ममता से जमता था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, और आज ममता से जमता नहीं. हम लोगों ने कहा कि पहले FDI के मुद्दे पर हम एक्सपोज करेंगे. हम पूछना चाहते हैं कि एक तरफ DMK FDI के मुद्दे पर बंद में, भारत बंद में शामिल थी, मुलायम सिंह भारत बंद में DMK के साथ शामिल थे. ये सपा, बसपा, ये DMK, इन सब लोगों ने FDI रिटेल सेक्टर में विरोध किया है. कल संसद खुलने वाली है, हम 184 के तहत नोटिस देंगे और हम इन लोगों को एक्सपोज करने वाले हैं. हम इनको बताने वाले हैं. मैं जानता हूं ममता जी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई हैं. हमने कहा जरा आजमाने दीजिए, पहले 184 में आजमा लें. घेऊया एक विसव.